मोनजात बचाव पंगडाच्या ॲक्टिव्हिस्टांनी कागाळ केल्या उपरांत मडगावच्या पोलिसांनी शुक्रारा गांधी मार्केटांतल्या एका बेकायदेशीर कत्तलखान्याचेर धाड घालून मारपाक हाडिल्ली 2 पाडकांक ताब्यांत घेतली। 3 बैलांच्यो कापिल्ल्यो तकल्यो आनी पांय पुलिसांनी जप्त केल्यात। गांधी मार्केटांत गोरवां मारप पुलिसांनी कायमचे बंद करचे म्हण थंयचे ॲक्टिव्हिस्ट मागतात। आज आम्ही हांगा गांधी मार्केटान रेड मारल्या। सेम प्लेस आसा, आनीक फाटी हांगा रेड मारली, तेन्नाय बी सेम आमकां कावस मेळ्ळेले। आनी इवन आयज रेड मारल्या तेन्ना आमकां हांगा काव मेळ्ळा, पळय बारीक आसा, कळ्ळें तुका। इवन भितर आमकां तेंचे लायव्ह जे हेड्स आसा पळय ते मेळ्ळ्या आनी आमी पुलिसांक हाडून तांकां फूल पंचनामा बी करपाक लायला। इवन आमचे कडेन आतां पुलिसां कडेन हें आसा कितें हे इन्सिडंट हांगा परतो परतून जाता, हांगा जाता, तालकोंडा जाता, सगळ्या कडेन चालूच आसा। कांयच एक्शन म्हणटा ती पावरफुल्ली जायना। इवन आमी जो पीआयक सांगला पावरफुल एक्शन घेया म्हणून। मडगांवच्यान प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। भारताच्या क्रांतिकारकांचे जिणेचेर गोंयान आतां महानाट्य येता। 19 फेब्रुवारीक फोंड्या फार्मागुडयेर वंदे मातरम महानाट्याचो पयलो शो जातलो। भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामांत नेताजी सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंग सारकेल्या क्रांतिकारकांच्या जिणेचेर हे महानाट्य काडला। कृतार्थ म्हार्दोळ ही संस्था निर्माण करता। सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हळ्यार आता पुढचे पिढयेक जर इतिहास समजोवपाचो आसत जाल्यार म्हाका दिसता ते शिकोवन मानचे नात, तांकां प्रत्यक्ष रुपान हो इतिहास दाखोवचो पडटलो। हो एक उदात्त हेतू लक्षात घेवन आमी फुडें सरले। दिवचले शांतादुर्गा हायस्कूल ते दिवचल पुला मेरेन हुंवार बांदनये म्हूण राखणें वणत बांदपाक सुरवात जाल्या। कामाचो बुन्यादी फातर WRD मंत्री दयानंद मांद्रेकार आनी आमदार नरेश सावळान घालो। डिपार्टमेंटान ज्या पद्दतीन काम केले, काही गोष्टी प्रकल्पाचे जे प्रयत्न केले, म्हाका दिसता ज्यो उरल्या त्यो सगळ्यो गोष्टी जर पूर्ण करीत आनी तांचो टेक्निकल हे करून जर सगळ्यो गोष्टी पूर्ण करीत जाल्यार एक बिजोलकारांक एक कायम स्वरुपी सोल्युशन मेळटलें। लाटंबारसेची ZP शिल्पा नायकाच्या 5 वर्सांची कामां BJPन लोकां मुखार दवरली। उत्तरेंतले चडशे ZPंक जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्ष पावण्यार जाल्ली नाका, मात ZP पक्ष पावण्यार जाल्यार बरी म्हूण शिल्पा उलयली। हे जिल्हा पंचायती इलेक्शन आसा ते पार्टी लेवलाचेर घेवपाक जाय। हांव सगळ्यांत पयलीं लाटंबारचे मतदारसंघाच्या वतीन सरकाराचें अभिनंदन करता। आज जे डिसिजन तेंच्यांनी घेतलेलें आसा म्हाका दिसता ते अत्यंत म्हत्वाचें डिसिजन घेतलेलें आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।